कोयराची समस्या सोडोवंक वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बरें काम करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. कोयर नजरेक हाडूंक सरकारान ॲप हाडिल्लो. तो चलता की ना तें सांगचें म्हूण आमदार विरेशाचो प्रस्न. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवंक घाण करता ताचेर सरकार खर कारवाय करता म्हूण मंत्री बाबूश उलयलो. विरेश म्हणटा सांताक्रूज मतदारसंघात अजून कोयर रस्त्या कुशीक उडयतात. कोणाक अशी प्रकरणां दिसल्यार कारवाय करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ऑल ओव्हर गोवा इल्लीगल गार्बेज डंप जाता आणि तुम्ही एक ॲप काढला. गार्बेज डंपिंग हेका लागून ॲप काढला आणि 48 भितर आमी तेजेर सोल्युशन हाडटले म्हणून तुम्ही मेन्शन केला आणि प्लॅटफॉर्म दिला. सो हो प्लॅटफॉर्म सारको चलता काय कितें? Goa Waste Management Corporation is concerned. We have got basically these 3 contractors. I think I have already given the same. Yes. Okay. And GWMC collects waste as per the request received by the village panchayats. So as and when we receive any request from the village panchayats, that's the time GWMC collects the waste. हो जो डंपिंग जाता कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना. शांतपणे विचार तो करता. शांतपणे विचार तुझा लास्ट स्पीकर सर एकूच मिनिट. खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू. हांव त्या खातीर म्हणटा जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची. तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी. जालां कितें खबर आहा, खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आणि रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात. हे गांवांनी वचूंक लागल्यात. त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या. एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर, पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी आहा ती पुलिशे कडेन कर. हांव टोटली इन्क्वायरी करता, तो ट्रक सीज करता. जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घालताय तेंचेर. स्पीकर सर जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घालताय तेंचेर तोपर्यंत हें बंद जाचना. आमकां लेजिस्लेशन जाय बंद करपाक. स्पीकर सर देर इज एन लेजिस्लेचर ऑलरेडी आसा. फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 50,000 आसा. आमी फक्त आतां गाडयेचें परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही ते ताका अमेंडमेंट करपाक लायता. सो दॅट तेंच्या गाडयांचे परमीटूच जे आसा पळय न्ही हे ट्रक जे इनवॉल्व करता एका वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचे परमीट जे आहा पळय ते कॅन्सल करता. ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना. तितकें बरें जातलें.